ह्या घरांत विजीट करता आसतना हांवें म्हणलें एक प्रायवंत माय आसली, माय तुमचें घर कितलें सोबीत आसा, बरें करून बांदलां न्ही गे म्हणलें. खुशेन आसा ती म्हणा लागली. ही उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांत मस्त ताळ पडटात. वय केन्ना आमी घुसपड गोंदळांत आसता, आमचो शेवट क्लियर ना, आमची जिवीत भारी कश्टाचें. बळका जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचें अकरेचें वाक्य अशें आसा. तुमी सुस्कारण रडतेल्यात पूण संवसार तवळ कुशल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. म्हणटा आसतना एका घरा विजीट केल्लो उडास जाता. आमी जायत्या घरा विजीट करता आसता. ह्या घरांत विजीट करता आसतना हांवें म्हणलें एक प्रायवंत माय आसली, माय तुमचें घर कितलें सोबीत आसा, बरें करून बांदलां न्ही गे म्हणलें. ती कितें म्हणा लागली, तिजो पती बेगीन सरुल्लो. ती म्हणा लागली, वय फादर, म्हजे ल्हानपणाचे कश्ट मस्त, ल्हान म्हळ्यार काजर जाल्ल्या उपरांत ते कश्ट दिसाचे जिवीत मस्त कश्ट आसलें. आपूण सकाळी वेग्गी येतालीं, तरकारी काडून मार्केटी विकूंक येतालीं आनी पाटयेंत सांज जाताली. अशें जायतो काळ हांवें अशेंच करसिलां. जायतो वेळ करसून म्हज्या भुरग्यांक बरें हांवें शिकप दिलां, बऱ्या कामार. आज हांव समाधान आसां, संतोशान आसां, खुशेन आसां ती म्हणा लागली. ही उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांत मस्त ताळ पडटात. जेजू म्हणटा थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयचे नात, उपरांत थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. कितें जावं पुरो. जेजू एका मिस्तेरा विशयेंत उलयता. कितें तो मिस्तेर जावन आसा, आपणाचे कश्ट, मरण, पुना जिवंतपण. आनी ताजें तें मिसांव, ह्या एका मिसांवा खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो मनीस जावं येवंक कारण एकच. हो मिस्तेर ताजे कश्ट, मरण, पुना जिवंतपण आनी ताजो मिसांव वावर ताका कळीत आसलें. आनी हें जारी करच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो. पूण सिसांक समजोवना. जेजू कळीत आसलें पूण सिसांक समजोवना. कित्याक सीस आनी सकट लोक एकच आशेतलो आपूण जुदेवांच्या म्हणजे रोमाकारांच्या अधिकारांत सुटका जडच्या खातीर. जेजून सुटका दिवची कितें गरज जाल्ली, आर्थीक आनी दुस्मानांतल्यान बचाव करची. त्या सिसांक आनी उरल्यांक माजम आसलें, जन आसलें. पूण हें कितें जेजू सांगलें, अरेक पटी जेजू ह्या विशयान सांगता पूण तांकां कळीत जावना. त्या कारणान परतेन अर्थ जावचे खातीर ही उतरां सांगता. कितें ती, तुमी सुस्कारान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमची दूख संतोशान बदलतली. कितें तें म्हजो बाबा जेजूच्या कश्टा वेळार, मरणा वेळार जायतो लोक संतोशान आसलो. आमी जाणा थंय जायते लोक राखण आसलो. केन्ना जेजू मरता, केन्ना आमी कुसयता ताका. तो मरता आसतना जायत्यांनी ती पिवड येयली, ताची कळकलां केल्लीं आसा. व्यक्ती गेलो म्हणून संतोशान जायते जुदेव लोक राखण आसलो. पूण त्या वेळार आपणाचो मोगाचो व्यक्ती मरता म्हणून सीस आनी थोडो वेळ जेजू मोग करची, जेजू फाटलो करचो लोक दुखी नासलो. आपणाचो व्यक्ती ना न्ही. आमी चिंतलें तें सकट आखेर जालें, अंत्य जालें, संपदलें म्हणून चिंतलो लोक. मगाच्या भोंवून आमी जनाव जेजूचें पुना जिवंतपण दिश्टी पडल्या उपरांत सीस आनी ताजो फाटलावदार संतोशान बदलतात. कित्याक जेजू जिवन जाला आनी जेजू सांगलो अर्थ वचचो मगाच्या बाबेनो संतोशान बदलता म्हळ्यार ताजें पुना जिवंतपण. तशें जाल्यार कितें आमच्या शुभ वर्तांत जावन आमी शिकयत 3 संगती. पयले मगाच्या बाबेनो जेजूक आपणाचो शेवट स्पश्ट जावन आसलो. आपूण ह्या संवसाराक आयला तें स्पश्ट जावन आसलें आनी त्याच एका उद्देशान अरेक पटी तो वावुरतलो. आमचो शेवट आमकां स्पश्ट जायचें. आतां कितें जाता मगाच्यो बाबेनो आमी जाणाव एक जर तर भुरगें आपूण कितें जायचें म्हणलें मुखार समजून आसा जाल्यार त्या प्रकार सब्जेक्ट गणिता, त्या प्रकार वावर करता, शिकता. कित्याक ताजो शेवट क्लियर आसा. मगाच्यो बाबेनो आमच्या जिविताचो शेवट क्लियर जायचें. आनी सिसांक तांचो शेवट
जेजू कितें सांगता कितेंच कळनातलें, ते घुसपड गोंदळांत आसले. वय केन्ना आमी घुसपड गोंदळांत आसता, आमचो शेवट क्लियर ना, आमचें जिवीत भारी कश्टाचें, समाधान ना, शांती ना, कित्याक गोंदळ तो स्पश्ट ना. त्या कारण ते पयलें जावन म्हाका पळोवन आमी कितें करता ताचे विशीं स्पश्ट जायचें, क्लियर आसचें. कितें काम करता, कितें शिकता, कशें जिवंक आशिता स्पश्ट आसचें, त्याचे प्रकार जिवंक आशिचें, तेन्ना आमी जिवंक शकता. जेजूचें काम ताका स्पश्ट आसलें, क्लियर आसलें. दुसरें जावन आसा मोगाचे भावनो, आमचो काळ शाश्वत न्ही. काळ आसा आज, आज असलो काळ शाश्वत न्ही. आमचें तें ग्रेस्त काय आसा, पयशे आसा, हे आख्खेर न्ही, अंत्य जावंक साध्य आसा. आमगे जाणा जायते गणितां जाल्लीं आसात आमच्या मुखार. हो काळ शाश्वत न्ही. ह्या वेळार आमी अंकारान भरचे नाका. आसूं काकळूत, आसूं सेवा, खालतेपण आसूं दी. कित्याक सक्कड आसतना आमची ती नेचर जावन आसा, आमी सक्कड विसरता, खालतेपण आसूं दी. पूण कश्टा वेळार देवाचेर विश्वास आसूं, सोंसणेकाय आसूं आनी तिरसान सांबाळया, देवाचेर विश्वास दवरया. आज म्हजे बोबेन तुमी जायतीं तुमी संतोशान समाधान आसात. कितें गिरेस्त काय आसा, हांव चिंता आमची पप्पा मम्मी मस्त गाद्यांत काम केल्लें, तांणी जायतो वावंट काडला. पूण तांणी वावंट काडला म्हणून तुमी ग्रेस्त जाले वा आमकां संतोश समाधान ना. तुमी काम केलां न्ही गे, शिकल्यात बरें करना, काम केलां, तुमच्या कामा वावरा वरवीं आज रिटायर्ड जावन समाधान आसा जाल्यार तुमचे प्रयत्न आसा न्ही गे. वय मोगाच्यो बोबेनो, आमचो काळ बदलता. आमचो काळ बदलला जाल्यार आमच्या वावरा वरवीं, कश्टा वरवीं, कश्टांत तिरासनी आसूं, सोंसणेकाय आसूं, प्रयत्न करया. आमचो काळ बदलतलो. जर तर आमी बऱ्या संतोशान आसा जाल्यार देवाचेर आमची दिश्ट आसूं, आमची ग्रेस्त आमकां नासा करतली, अंकारान जिवचें नाका. आनी चवथें जावन आसा मोगाचे बोबेनो, आयचें शुभ वर्तमान सांगता आमच्या आत्मीक जिविता विशयंत. जर तर आमी अध्यात्मीक जिवितांत जियेता जाल्यार कश्ट आसा, तेंत संव आसा, उणेपण आसा, ड्रायनेस आसा, सुखी धाड आसा, पूण ती शाश्वत न्ही. कित्याक आमचें आध्यात्मीक जिवीत बदलता. एक दीस आमी देवा तें एक जाता, युनायटेड. देवाचो अनुभव आमचो जातल्या आध्यात्मीक रितीन पळोवचें जाल्यार. वय मोगाच्यो बोबेनो, देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता. जेजू कश्ट सोंसलो, पूण ते कश्ट आखेर न्ही, ताजें मन आखेर न्ही, ताज्या पुना जिवंतपणांत संतोश जावन बदललो. आज आमच्या जिवितांत अशें कश्ट येता आसतना, जावं आध्यात्मीक जिवितांत जावं अर्केंचे समस्या जावं, ते शाश्वत न्ही. देवाचेर विश्वास दवरया, मुखार सरया, तेन्ना आमकां जैत मेळटलें आनी संतोश जावन भोंवतलो. ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया.